नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी विशय ऑब्वियसली आसा तो विमेन्स रिजर्वेशन बिलाचो. बिल पास जालां. ह्या बिलाक लागून देश पातळीचेर राज्य पावंड्याचेर संसदेक विधानसभेक नेमको कितें फरक पडटलो जेन्ना आमी विमेन्स एम्पावरमेंटाचेर उलयतात. खरेंच ही एम्पावरमेंट ऑन ग्रावंड कितली जातली आनी त्याच बरोबर हो मोदी सरकाराचो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक काय कितें जेन्ना इलेक्शन हार्डली 7 ते 8 म्हयन्यांचेर येवन तेपलां. आनी चार महिला म्हाका बरोबर आज पॅनलिस्ट म्हणून स्टुडियो भितर आसात. तुमकां हें पॅनल पळयतकीर बरेंच दिसतलें आनी घडये हांवूच एक पिक द ऑड मॅन आउट कसो दिसतलो हातूंत भितर. पण चार महिला पॅनलिस्ट आज आमच्या पॅनलाचेर आसात. हांव वन बाय वन क्विकली सगळ्याक इंट्रोड्यूस करता आनी डिबेटाक आमी सुरवात करतात. पयली आसात पॅनलाचेर द यंगेस्ट ऑन द पॅनल आसमा सय्यद, गोवा फॉरवर्डाच्या विमेन्स फाट्याच्यो अध्यक्ष. दुसरी आसात मॅडम बीना नायक, काँग्रेसीच्या विमेन्स फाट्याच्यो फुडारी. तिसरी आमचे बरोबर आसात भारतीय जनता पक्षाच्या विमेन्स फाट्याच्यो प्रभारी सुलक्षणा सावंत. आणि चवथी आसात गोंयांतल्यो नामनेच्यो राजकारणी, सामाजीक वावुरपी आनी पक्षाचे अध्यक्ष ते मंत्री मेरेन काम केलां ती निर्मलाबाई सावंत. ताई वेलकम. ताई बाकी सगळे जाण आपापले पक्षाचे प्रतिनिधी कशे आसात. तुमकां हांव न्यूट्रल अशें धरून चलतां आनी तुमचे कडच्यान सुरवात करतां. तुमी विमेन्स रिजर्वेशन बिलाची वेगळी फेजीस आपल्या राजकीय करियरा भितर पळयल्यात. प्रत्येक खेपेक येता जायना, एक कडेन पास जाता दुसरे कडेन हाडपाचीच परिस्थिती उरना. आज जेन्ना तुमी ही पास जाल्ली पळयलां हें विधेयक, तुमकां नंबर वन हो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कसो दिसता काय कितें आनी नेमको हाजो कितलो परिणाम संसदेत आनी विधानसभेत जातलो असो दिसता. आज जे विधेयक पास जालां ताजे पासून बायलांक फायदो हो जातलोच. कोणाचोय कोमोर ओडू पूण फातोड जावं त्या प्रमाण ही सुरवात जाल्ली आसा. म्हाका याद जाता ती 89तली जेन्ना प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधी आशिल्ले आनी बायलांक फुडें हाडपाचो तो आपलेपणान प्रयत्न करताले. आनी हे 89 ते 92 नंतर ते ना जालें म्हण, पूण नंतर 92 हें जेन्ना बील पास जालें ताज्या पयलीं हांवें पंच प्रतिनिधीची कैफियत आयकल्या. हें बील पास जावपाक आमी दिवच्याच ना आनी जर जालें आसत आमी तांचे इस्तिदांक उजो लायतले. अरे बाबा हें एदें रिएक्शन. आनी म्हाका दिसतालें ही आमची बायलां घरांतलें काम करून भुरगे बाळांक पळोवन पॉलिटिक्स कशें करतलीं. आनी जेन्ना ताजीं उतरां आयकलीं तेन्ना कांय ना, ते कितकेय त्रास जाले जावं तांणी पॉलिटिक्सान येवपूच असो मनाचो एक ठाम निर्णय जालो. आनी मागीर तें 92 म्हण पास जालें. आनी जेन्ना पास जालें त्या वेळार येदी व्हडली क्रांती घडली हाजो विचार करूंक आमी शकना. 2,63,000 पंचायती, ह्या पंचायतींतले 31,47,000 पंचायत मेंबर आनी 14,54,000 बायलां मेंबर. ही इतकी राजकारणांत वयल्या पावंड्याचेर आयलीं, राजकारणां मुखार आयलीं. आनी त्या वेळार आज जर पळयलें आसत तांची पर्सेंटेज 46.20% जाता स्थानीक स्वराज संस्था भितर. हय, ही इतकी ती फुडें आयली. म्हणजे आज आमकां जे 33% मेळ्ळा किंवा 30% कितें मेळटा आसत तें मेळ्ळें आसत जाल्यारय आमी 50%चेर ऑटोमॅटिकली पावतलीं. इतलो तुमकां आज विश्वास आसा आनी इतके बायलांक कापासदाद आसा. इतली बायलांक हांव ह्या पॉझिटिव्ह नोटाला आसमा आय विल कम टू यू. तुमी एक स्थानीक पक्ष, रिजनल पार्टी, एक रिजनल पार्टी म्हणून जेन्ना अशी अमेंडमेंट अशी विधेयक पास जाता, संसदेक पास जाता, ताजो तितलोच परिणाम हो विधानसभेकय आसता. तुमचो पक्ष हाजे कडेन कसो पळयता. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव हें बील वेलकम करता. वुमन्स रिजर्वेशन बील एक लाँग पेंडींग बील आशिल्ली आनी आतां हें पास जालां. हांव वेलकम करता हे बिलाक. पण जशें तुमी म्हटलें की हो एक मास्टर स्ट्रोक, हांव एग्री करना हाजेर. इट्स नॉट अ मास्टर स्ट्रोक, इट इज एक्चुअली अ पोस्ट डेटेड चॅक. एक ड्रावनींग बँकाचो पोस्ट डेटेड चॅक. ती बँक केन्ना बुडपा आसा तें आमकां खबर ना, केन्नाय बुडपा शकता. ताजो हो पोस्ट डेटेड चॅक इश्यू केल्लो आहा. हे बायलांक रिजर्वेशन केन्ना मेळटलें
दिस लॉ वील बी इम्प्लिमेंटेड वेन हे कोणाकूच खबर ना. बिकॉज हेजे आय हॅव नोटेड 2 स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट दीस बील इज डिलिमिटेशन एंड सेन्सस. हे डिलिमिटेशन जातले ताजे मागीर आनी सेन्सस जातले ताजे मागीर ही बील इम्प्लिमेंट जातली आनी हे केन्ना कोणाकूच खबर ना. द डेट फॉर द डिलिमिटेशन इज इनडिटरमाइंड. सेम वे the date for this census is not known. So it is not clear. The bill is incomplete. It's not clear की हे केन्ना implement जातली. Law अशे कितलेच law pass केल्ले आसा which are immediately implemented. Why this long waiting period to see the women in the parliament? तुम्ही म्हणता दिस वेटिंग पिरियड मेक्स द मोटिव्ह सस्पेक्ट म्हणून. Yes. ओके. विनाबाई, तुम्ही तर पत्रकार परिषदी घेतली काल. तुम्ही लोकसभे भितर तर सामके बरे भशेन समर्थन केला, पण समर्थन करून तुम्ही किती किती कुत काढत आसात कित्या खातीर? हे पळय, हय, एम्पॉवरमेंट ऑफ विमेन हे आमचे राजीव गांधी पळय आशिल्ले तेन्नाच्यान वी आर ट्रायंग टू सी हाऊ वी वील एम्पॉवर द विमेन. आणि तेन्नाच आम्ही 2008 मे 2008 राज्यसभेक बिल इंट्रोड्यूस केले. 9 मे 2008 बिल वॉज रेफर्ड टू स्टँडिंग कमिटी. 17 डिसेंबर 2009 स्टँडिंग कमिटीनं रिपोर्ट दिल्लो आसा. आणि फेब्रुवारी 2010 युनियन कॅबिनेट अप्रूव्ज द वुमेन रिझर्वेशन बिल. Women, let me tell you, repeat it again. Union Cabinet approves the Women Reservation Bill after the Standing Committee gives its report. आणि 9 मार्च 2010 हे बिल राज्यसभेत पास झालेलं आसा. We followed in a very proper democratic way. But when it went to Lok Sabha, at present who is the Chief Minister of UP चा जो Chief Minister आसा पळय योगी जी, तो त्यांना MP आशिल्लो लोकसभेत. आणि त्यांना लोकसभेतले त्या MPनं आणि दुसऱ्या बऱ्याचशा भाजपच्या MPs पळय आशिल्ले त्यांनी सामको विरोध केलो. आज आमच्याकडे नंबर नसल्या कारणानं त्यावेळेस आमच्याकडे नंबर नसल्या कारणानं आम्ही हे मुखार वरू शकले ना, लोकसभेत पास करून घेऊ शकले ना. परंतु हे जे ड्रीम आशिल्ले हे राजीव गांधीचे ड्रीम असल्या कारणाने आज इंडिया INDA इंडिया आणि सगळ्या पक्षांनी त्याला सपोर्ट केलो. पण ज्यांना आम्ही हे लोकसभेत आणले काँग्रेस पार्टीने UPA तुम्ही म्हणता की ते आज ताणी आणले त्यांना तुम्ही सपोर्ट केला, तुम्ही आडिल्ले त्यांनी सपोर्ट केला ना. पण तरी आम्ही वी ऑलवेज फॉलो इन अ व्हेरी डेमोक्रेटिक वे वी गो. वी डोंट फॉलो द ऑटोक्रेटिक वे. ओके. आता हांव तुमकां एक परत प्रमोद सांगू शकता की हे बिल इतल्यात एक तर तुम्ही स्पेशल सेशन आपयले, कोणाक खबर ना कित्या लागून स्पेशल सेशन आपयले. दुसरो पॉयंट, तुम्ही युनियन मिनिस्टरांची मिटींग पहिलेच आपयता. तांकां युनियन मिनिस्टरांची जेन्ना कमिटीची मिटींग आपयली त्या लोकांक कोणाकच खबर ना कित्या लागून आपयली आसा अर्जंटली ऑन 18 सप्टेंबर आणि 19 तारखेर तुम्ही एकदम त्यांच्या मुखार. आम्ही तशें केलें ना. प्लेस द बिल बिफोर द यू हॅव अ प्रॉब्लेम विथ द प्रोसेस, नॉट द आउटकम. No, outcome is welcome. Outcome is welcome. Okay. But only thing, why there are 2 points which suspects okay. the I'll straight away go to सुलक्षणाबाई. 2 मुद्दे काढल्यात आणि एक तो डिलिमिटेशनाचो, दुसरो सेन्ससाचो. आणि त्याचबरोबर ते म्हणतात की तुम्ही इतली वर्सां जाली सत्ते भितर आसात, जेन्ना आतांच स्पेशल सेशन हे आपण जेन्ना करतात तेन्ना हाका मातसो राजकारणाचो आनी इलेक्शनाचो वास येता म्हणून. पयल्यान पयली हांव म्हजे सगळे वांगडचे जे पॅनलिस्ट आसा तांणी नारी शक्ती वंदन अधिनियम म्हणजे वुमन रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही हे पास केले, हाच्या बद्दल सगळ्यांनी वेलकम केले. म्हणून हांव तांचे बीन उपकारी आसा. आणि त्याच बरोबर तुमच्या माध्यमांच्यान हे सगळ्यांक सांगपाक सोदता की 33% रिजर्वेशन बिल जे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान हांगा हाडिल्ले आसा तांकां सगळ्यांक हांव तांचे स्वागत करता आणि त्याच्या बरोबर तांकां अभिनंदनय बी करता.
आयज जशें आमचे तिनूय पॅनलिस्टांनी सांगलें की वेन इट कम्स टू वुमन रिजर्वेशन बील हो लॉंग पेंडींग इशू आशिल्लो आनी हो लॉंग पेंडींग इशू आसलो अक्रॉस द पार्टी बॉर्डर. प्रत्येक महिलेक अशें दिसतालें की रिजर्वेशन हें येवपाक जाय बिकॉज संद मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता आनीक महिला ज्यो आसा त्यो राजकारणान येवं शकतल्यो. आयज जर आमी स्टॅटिस्टीक पळयलें जाल्यार 2000 पयली लोकसभा आनी आतां 17वी लोकसभा. पहिल्या लोकसभेन 5% महिलांचो सहभाग आशिल्लो आणि 17व्या लोकसभेन 14% महिलांचो सहभाग आसा. म्हणजे आमच्या देशाचे स्वातंत्र्य जाल्या उपरांत ह्या 75 वर्साच्या काळात आमी लागीं फक्त म्हणजे 5% वयल्यान 14%चेर पावलेले आसा. 9% इन्क्रीज दॅट वी हॅव सीन. वुमन रिजर्वेशन बील हाडल्या कारणान म्हाका दिसता हे 33% आरक्षणाच्या कारणान आमकां कितलीशीच आनीक महिला आनी जशें आमकां सांगलें 50% महिला सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटली. कित्याक ऑलरेडी बिकॉज विदाउट रिजर्वेशन आमी 14% महिला पळयताच, पण त्याच्या बरोबर 33% जेन्ना रिजर्वेशन येतलें तेन्ना अदीक आमकां हो बदल दिसून येतलो. आयज सगळे जाण उलयतना पॉलिटिकल विलाच्या बद्दल उलयता. हांव इतलेंच सांगता, गेले 10 वर्सां आतां गेले 9 वर्साची फेज आमी पळयता भारतीय जनता पार्टीचे, जे तर आमी कंटिन्युअम आमी सरकार पळयता. वुमन रिजर्वेशन बील हो तितलोच प्रामुख्यान विशय आशिल्लोच, पण आमकां लक्षांत दवरपाक जाय की बील जे हे पास करता तेन्ना लोकसभा त्याच्याच बरोबर राज्यसभेनय पास जावपाक जाय आणि ताच्या उपरांत ती सहमती घेतल्या उपरांत रेटिफिकेशना खातीर बाकीच्या 50% ऑफ द स्टेट्सान तेका हयकार दिवपाक जाय. अँड वी आर इन द बेस्ट ऑफ द स्टेट नाव when it could be done आणि त्याच्या खातीर आमी मुखार this is the best timing. This is the best timing because we are in those many number of states. We are in a clear majority with respect to Lok Sabha and that of Rajya Sabha, which gives us all power. What about delimitation and census? How delimitation आणि censusचेरूय उलयता. एक लक्षांत दवरपाक जाय की 84th अमेंडमेंट जेन्ना जाल्ले पळय ते 84th अमेंडमेंटाच्या पयलीं जेन्ना डिलिमिटेशन जालें, that delimitation is been frozen up to 2026. आता जेन्ना डिलिमिटेशन ऑलरेडी फ्रीज केले आसा अप टू 2026, इट इज अ लॉ, यू कॅनॉट चेंज इट. सो जेन्ना when this particular bill will be coming as a law, then थ्रू द प्रेसिडेंट म्हणटात तसो डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें. डिलिमिटेशन कमिशन जे आसा पळय न्ही, दॅट इट इज गोइंग टू टेक दी रिसंट सेन्सस जो आसा पळय न्ही तो पयलीं आपल्या हातीन घेतले आनी रिसंट सेन्सस जो आसा हो 2021 जावपाचो आशिल्लो. हो कोवीड कारणा खातीर खंयसर तरी डिले जाल्लो आसा. बट सर्टनली वेन सच स्ट्रॉंग बोल्ड ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह स्टेप हॅज बीन टेकन बाय द मोदी गव्हर्मेंट, बाय द बीजेपी गव्हर्मेंट. बारीक बारीक कुतू काडनाका म्हणून. येस, ॲब्सोल्युटली. ही जी पळय मॅडम सुलक्षा जशें सांगतात की आमी व्हडलो हिस्टॉरीक म्हणजे तुमी म्हटलें तशें इट्स ओके, हिस्टॉरीक आसा तुमच्या कडेन हे आशिल्ले नंबर्स आशिल्ले, पण आज तुमच्या कडेन नंबर्स आसतना सुद्दां तुमी हे पास करूं शकताले. जेन्ना फार्मर्स बील तुम्ही पास करू शकले, जे 1.5 वर्ष बाहेर बसलेले आणि 1.5 वर्ष बसून सुद्धा 700-750 लोक त्यातले बाहेर पडले आणि तुम्ही विदाउट तुम्ही किती म्हणता आताच किती करपा जाय, तुम्ही आताच किती करपा जाय अशी म्हणता. We have to confine ourselves to women reservation bill. Listen, Pramodji, I just wanted to tell you one thing, that they just want to take up that it is their best, meaning they want to say that credit घेवपाक जाय. I would like to say, Pramodji, I would like to mention over here. No, I would like to mention over here. Yesterday, I had actually seen the press conference, Congress press conference. They have mentioned about one individual, our ex-Prime Minister Rajiv Gandhi ji. If you go to see 1992 when 74th amendment zale, 73rd and 74th amendment zale, it was PV Narasimha Rao ji who was the prime minister. Later on, when the women reservation bill was introduced in 1996, it was HD Deve Gowda ji who was the prime minister. Nobody mentioned about them. Nobody. This name. So why credit has been given to one family? It's a one family. It's a one family thing. And I want to add one more thing, Pramodji. I want to add one
मोर थिंग प्रमोदजी, यस्टरडे इन द राज्यसभा, काल जेन्ना राज्यसभेन जे आसा पळय न्ही उलोवप जाल्लें तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खरगे जी आशिल्ले पळय तांणी स्टेटमेंट केला एंड दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, तुमी पळयात. तांणी कितें केलां की अशा तरेचे रिजर्वेशन आयल्या उपरांत SC ST रिजर्वेशन एंड इवन वुमन रिजर्वेशन आयल्या उपरांत आप किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं वो देखिए. अशा तरेचे ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट. I object that statement. Asma, I'll come to you. Binabai, what is your point? Binabai, no, Asma, I'll come to you. Binabai, what is your point? Now my point Yeah. is ज्यांना आता तुम्ही इतले नंबर्स तुमच्याकडे असा मेजॉरिटी असा यू कॅन इझिली पास दिस बिल. Okay, when you have such a majority, farmers bill तुम्ही pass किती केले, म्हणता? आता implement किती केलं होते. म्हणून? You are Now, let me confusing tell on the me. issue. Let me We are talking complete on the woman Yeah, reservation. Sulochana, bill. एक I'm not saying that. लेटर कंप्लीट your point. तुम्ही किती म्हणतात इम्प्लिमेंटेशन किती आता करनाका म्हणून? ना इम्प्लिमेंट तुम्ही आता कित्या करणार रोकडे म्हणून हा. आणि कित्या फार्मर्स बिल तुम्ही इम्प्लिमेंट केले, तसेच लेबर बिल तुम्ही हाडले ते पास करून इम्प्लिमेंट केले, तसेच डिमॉनिटायझेशन तुम्ही केले विदाउट कन्सल्टिंग एनीवन. No, I'll just take Asma and I'll come to you. Yeah. Yes, yes. Okay. आताच किती करपा जायना हो तुमचा मुद्दो. Yes. Okay. Yeah. So Asma, what is your point? काव प्रोटेक्शन बिल जेन्ना तुम्ही हाडले तेन्ना तुम्ही मेजपा गेल्ली कितली कावज आसा, ना. कितली हे आसा, खंयचे टायपचे गायो आसा ते तेन्ना तुम्ही मेजूना. आर वी विमनलेस? Why we are being Yes, kept Sushma, I'll come to you. waiting? Sushma, I'll come to Why you. are we kept waiting? Okay, why to तुमचो assume दोघी the जाणांचो मुद्दो political आसा. responsibility? ओके हांव बिफोर आय गो टू निर्मला तुमकां हो मुद्दो पडटा. तांचें म्हणणें की आयचे आज इम्प्लिमेंट करपाचें तुम्ही ते सेन्सस आणि डिलिमिटेशन अशें कित्याक म्हणटात तुमकां निर्मलाबाई? या ओके निर्मलाताई तुमकां कितें दिसता? आता आणि पंक्चर करून पळोवन डिलिमिटेशन प्रोसेस आसा ताज्या पयलीं सेन्सस सर्वे आसा, सेन्सस जाय, डिलिमिटेशन जाय, ताज्या नंतर कॉन्स्टिट्युएन्सी नोटिफाय जावंक जाय. हे जरी जालें आसत तरी आसतना ज्या पद्दतीन तें हाडलां ते वयल्यान अशें दिसता की इट वॉज अ पॅनीक रिएक्शन ऑफ BJP. BJP वॉज पॅनीक अँड देअरफॉर दिस बिल वॉज ब्रॉट. असो एक अशें एक इम्प्रेशन तयार जाता म्हणटा अशें एक तुम्ही. इम्प्रेशन तयार ओके या सुलक्षणाबाई आणि एक गजाल सांगता राव. या ताई First of all, हांव तुमकां एक सांगता. सुलक्षणाबाई जस्ट लेट ताई फिनिश आय कम टू यू. यस जेन्ना बिल जेन्ना राजीव गांधीन प्रोसेस सुरू केलो ताज्या नंतर ताका 3 वर्सां लागलींच आणि 92 ते पास 92 पास जाले 73 अमेंडमेंट आणि मागीर 93 74th अमेंडमेंट. तशेंच हे सुरवात कित्याक केली ना पयलींच जेन्ना 2010 हे बिल पास जावं जाय आशिल्लें तेन्ना काँग्रेसीक सपोर्ट कित्याक केलो? ओके ओके या वेगवेगळे प्रश्न येता. बरें. हातून Yes, जे कितें सुलक्षणा जालां बाई तातूंत respond to म्हाका that. आनंद जाला. Yeah, okay. कित्याक आमकां एक ताचो लक्षात फायदो दवरपाक जातलो. I think the Yeah. whole panel Yes. the whole Sulochana will panel is respond to not that. happy about the I do not know whether they are really happy about the result or they want to gain on the brownie points की बाबा हे आमकां हे भारतीय जनता पार्टीन हाडूंक Okay. जायनासले हो इतलोच तांचो मुद्दो आसा. भारतीय जनता पार्टी इज ऑलवेज फॉर वुमन्स empowerment. It's always for women's empowerment and if you go to see they are talking about women reservation bill but apart from that all the policy decision all the schemes जे आसा सगळ्यो जायत्यो स्कीम्स ज्यो आसा पळय ह्यो महिला सशक्त करपाक घेतिल्ल्यो आसा. प्रायम मिनिस्टर आवास योजने सारखी सुद्धा जी स्कीम आसा प्रायम मिनिस्टर आवास योजने सारखी सुद्धा जी स्कीम आशिल्ली पळय आनी ह्या प्रायम मिनिस्टर आवास योजने सकयल जे घर नावार जाता त्याचे हे घर जे आसा हे महिलेच्या नावार जाता. हे म्हाका दिसता आमी तुम्ही विसरूंक म्हणतात की या जायना. सरकारान If you महिला go to खातीर see- खूप काम केला Yes. आज हे केला आज हे केल्ले आसा हय, okay. आणि ही गोष्ट खंयसर तरी त्यांच्या पचनान येना म्हणून हो सगळो आरोप चालू आसा. बरं बिनाबाई आय कम टू अ व्हेरी क्रुशल क्वेश्चन. Okay. आणि तो क्वेश्चन म्हाका दिसता सगळे गोंयकाराक दिसतले की हांवें तुमकां 4 जाणां विचारचो म्हणून की तो म्हळ्यार आमी जेन्ना आमच्या विधानसभे भितर पळयतात किंवा खूब फावटी आमी लोकसभे भितर पळयतात हे जे आंकडे आहात की आज लोकसभे भितर 15% महिला खासदार आसात, राज्यसभे भितर 12% आसात, आमचे गोंयच्या असेंब्ली भितर 3 आसात. ना आता तुमकां ना आय कम टू दॅट. एक जो प्रश्न लोक विचारतात आणि जो खरेंच म्हाका दिसता प्रामाणीकपणान सगळ्यांच्या तकल्या भितर आहा तुमी सगळे जाण विमेन्स रिजर्वेशन वेलकम करतात बट खूब फावटी आमी आफ्टर 73rd 74th अमेंडमेंट सुद्दां पळयलां की लास्टाक तुगेले खंय तरी आपली बायलेक मुखार काडून घोवच मागीर त्या पंचायतीचेर किंवा म्युनिसिपालिटीचेर शेक गाजोवपाचो प्रयत्न करता. एज अ पॉलिटिशियन लेडी पॉलिटिशियन डोंट यू थिंक दॅट इज अ व्हेरी कन्सर्निंग इशू? बिनाबाई
तर मागीर तुमचो पक्ष आसूं तांचो पक्ष आसूं कोणाचोय पक्ष आसूं. न्ही आतां तुमकां सांगपाक शकता हय पहिले ह्यांच्या हाका उत्तर दिता. हय आमच्या काँग्रेस गव्हर्मेंट इज व्हेरी कन्सिस्टंट की महिलाक कशे मुखार हाडपाचे तो हेतू यांचो दिसना. म्हणून त्यांनी ते 2 होल्स दवरलेले आसा एका टायराक हवा घालपाक फक्त विमेन रिजर्वेशन बील. आणि जसे पहिले आसमान म्हटले तसे की इन 1942 महात्मा गांधी was said to the British offer of India's independence after the end of World War II. And I quote, it is a post-dated check drawn on a failing or crashing bank. आता नाव मोदीजीक दिसता ही जी बँक आसा भाजप सरकारची about to crashing. Yeah. And just this is a post-dated check. That's why they kept those Okay. two limits. आता म्हज्या But प्रश्नाचेर now या. आता तुमच्या प्रश्नार येता. आता तुमच्या प्रश्नार येता 1993 मध्ये जेन्ना 73 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हाडली 74 तेन्ना पंचायतीत आमी आमचे नरसिंहरावजी आशिल्ले पळय त्यांनी जेन्ना ते बिल हाडले आनी त्यांनी जेन्ना ऍक्ट पास केलो तेन्ना त्यांनी 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन दवरलेले कित्याक वी हॅड अ फोरसाइट. ना पण आज तुमची परिस्थिती किती दिसता आज जेन्ना आमी त्यो लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज पळयतात थंय तुमकां एक गजाल दिसना की खंय तरी आपलो जर हे रिजर्व जालो जाल्यार बायलेक कॅन्डिडेट करप ही एक ट्रेंड तुमकां दिसना विच इज अ व्हेरी कन्सर्निंग ट्रेंड. ज्या बायलांक 4 भिंतीच्या भितरच सदां दवरलेले आसा तांकां केन्ना भायर येवपाक मेळूंक ना आणि त्या जर बायलां आज निवडून मुखार आयलेले आसा स्लोली दे विल learn You are and they will saying- come ahead. You are saying that is the first step. First Before I go to आता जर Asma. बिल आता जर इमिजिएटली त्यांनी पास केले होय. तर मे बी 29 or 30 we may get good ओके candidates for parliament and assembly. निर्मलाताई म्हाका तुमी सांगात कारण आमी तुमकां विधानसभेक पळयलां तुमच्या टायमार अशी तरी म्हाका दिसता आमदारांची बायल म्हणून तुगेली वचप ही परिस्थिती नाशिल्ली. तुमी आशिल्ली विक्टोरियाबाई आशिल्ली संगीता परब आशिल्ली. आज जेन्ना तुमी पळयतात आमकां खूब कडेन दिसता हें फक्त विधानसभेक न्ही पंचायत लेवलाचेर दिसता ZP लेवलाचेर दिसता की रिजर्व जालो की बायलेक कॅन्डिडेट करप. आज बिना ताई म्हणटा की तातूंत भितर सुद्दां कितें आहा तातूंत ती बायल कॅन्डिडेट जावन मुखार सरता हेच पॉझिटिव्ह म्हणून पळोवया. तुमकां हें मान्य दिसता? जेन्ना रिजर्वेशन जालें त्या वेळाचेर बायलां सामकीच नवीं आशिल्लीं. तांकां पॉलिटिक्साचो अभ्यासच नाशिल्लो आनी कशें फंक्शनींग करप कशें इलेक्शनाक उबें रावप हें सुद्दां खबर नाशिल्लें. अशा वेळार तांकां आदार आशिल्लो तो घोवाचो आनी घोव जर सांगता आसत जाल्यार ब्रह्मदेव सांगता अशें जातालें त्या वेळाचेर. आज तशी परिस्थिती ना आनी त्या पसून तशी फुडें वताली आनी जनेलाचेर रावून तो सांगतालो हय आनी ना अशें म्हणजे तुवें पास करप किंवा पास करप ना. आज ती परिस्थिती उरूं ना. आज बायलां फुडें पाविल्ली आसा. त्या वेळाचेर शिक्षणूय नाशिल्लें आनी शिक्षण नाशिल्ल्या कारणान तांकां तें फंक्शनींगूय कळनाशिल्लें आनी कितें बरोबर आनी कितें चूक हेंय कळनाशिल्लें. ताजे पयलीं रिजर्वेशना पयलीं तर 5 पांडवाची द्रौपदी अशें म्हणून तिका हिणयताले आनी म्हणून बरी बायल उबी रावनाशिल्ली आनी कोणाक तरी हाडून उबें करताले. म्हणटकच ह्यो ज्यो चेंजीस जाल्या पंचायत राज्यान सुरवात जातकच एक बायलेक कोणे तरी हाडून तयार करप आनी तिका निवडून हाडप ही हाज्या नंतर असो प्रोसेस आयलो की जेन्ना रिजर्वेशन जालें तेन्ना तो आपल्या बायलेक किंवा भयणीक उबो करून निवडून हाडूं लागलो. पूण तातूंतूय एक ही दुसरी स्टेप जाली. इलेक्शनाचे आमदाराचें जर पळयलें आसत जाल्यार चडशीं बायलां जी निवडून आयल्या ती कोणाची तरी चली किंवा कोणाची तरी बायल अशीच म्हणून आयल्या. आमच्या सारकिल्ली एक्सेप्शनां सामकीच थोडी आसा जी आपूण जावन पॉलिटिक्सान आयल्या आनी निवडून आयल्या. हाज्या फुडें तेंच जातलें कित्याक तांकां आदार जाय आसता. आनी पॉलिटिक्स हो असो विशय कतो दिसा धवळ्या उजवाडान उलोवपाचो आसना. थंय स्ट्रॅटजी म्हणून आसता थंय प्लॅनिंग म्हणून आसता थंय जागे तसलेच आसता की अशा जाग्याचेर तांकां त्या दादल्याची गरज पडटा ती बायल मनीस थंय रावना. तुम्ही एक बुधवारा मुद्दो काढलो की आमच्या राजकारणाचे म्हाका दिसता स्वरूपय बदलपाक जाय जाल्यार ते फक्त महिला खातीरच न्ही आमच्या समाजा खातीरय बरें जातलें. बिफोर आय गो टू सुलोचना आसमा तुका एक यंग पॉलिटिशियन हेडिंग अ विमेन्स विंग ऑफ अ रिजनल पार्टी तुका आज ही गजाल पळयतकीर त्रास जायनात की इतली आमची लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी भितर रिजर्वेशन आसा तातूंतल्यान एक बायल स्वतंत्रपणान आपूण आज आमदार गोंया भितर जावपाक शकना गोंया सारक्या शिक्षीत राज्यां भितर. हो फॉल्ट कोणाचो आमच्या राजकीय वेवस्थेचो काय समाजाचो?
पयलीं हांव म्हणटा फर्स्ट ऑफ ऑल आय टेक प्रायड दॅट आय बिलोंग टू अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी विथ अ लिडर हू हॅज ऑलवेज एम्पावर्ड विमन. आमी जेन्ना पावरान आयली आमचे फर्स्ट चेअरपर्सन आशिल्ले यंगस्ट विमन आनी तशेंच आमचे SGPDAचे चेअरपर्सन आशिल्ले शी इज ऑल्सो अ विमन. सो आमचे लिडरान सदांच बायलां खातीर बायलांक एम्पावर केला आनी तांकां सदांच फॉरवर्ड व्हरपाचे सगळे जे कितें आसा तेंचे इश्यूज कन्सर्न्स ताणें ऑलवेज ही हॅज रेज्ड हीज वॉयस फॉर देम. बेजीक निड्स जे बायलांचे आसता लायक आतां तुमकां हे एक सांगता मे बी आय एम नॉट डायवर्टींग द टॉपीक बट बायलांचे जे एम्पावरमेंट बद्दल उलयता तुमी एम्पावरमेंट कितें द रियल एम्पावरमेंट ऑफ विमन इज वॉट अंडरस्टँड देयर बेजीक निड्स. आयज आमचे बायलां केपेबल आसा ती ड्रायव्ह करता ती रायड करता दे आर वर्किंग कामाक वतात भुरग्यांक सोडपाक वतात मल्टी टास्किंग करतात बायलां घरांतल्यान भायर सरतकच तांकां एक वाटेर टॉयलेट मेळना खंय तरी एक रस्त्यार एक टॉयलेट ना. आयज हे युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जे बायलांक जाता दिसान दीस वाडपाक लागला. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही म्हणटात की फक्त पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्माचे हाडून उपकरना समाजा भितर प्रत्येक कडेन त्यो खाणो खुणो दिश्टी पडपाक जाय. तेच आनी हे रियल एम्पावरमेंट आमचे प्रेसिडेंटान हाऊसान असेंब्लीन हे काडिल्ले आनी अजूनय ताजेर कांयच जावना. हे मुद्द्याचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. वेलकम टू यू. सुरक्षा हो जो मुद्दो आहा की आमकां दिस लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी भितर आरक्षण दिसता त्या आरक्षणांतल्यान स्वताच्या हिमतीचेर आमच्यो महिला विधानसभेक पाविल्ल्यो दिसनात. तुमकां बिकॉज तुमी स्वतंत्रपणान राजकारण केलां आज तुमची वळख फक्त मुख्यमंत्र्याची घरकान्न म्हणना तुमचें स्वतंत्र एक अस्तित्व आसा राजकीय अस्तित्व आसा. अशी परिस्थिती भितर एक महिला राजकारणी म्हणून तुमकां दुख्ख जायना ही परिस्थिती पळयतकीर? आयच्या पूर्ण सिनेरियोन सांगता तुमकां म्हणजे फक्त गोंया पुरता मर्यादीत न दवरता ग्लोबली पळया आमी ग्लोबली जर पळयलें आमी जाल्यार जवळ जवळ 26.7% जे आसा हे पार्लिमेंटान रिप्रेझेंटेशन जाता महिलांचें. 195 देशां पैकी 64 कंट्रीजान वुमन रिजर्वेशन आसा. लागीं पाकिस्तान जे आसा पळय हांगासर 17% रिजर्वेशन आसा आनी आयज 20% महिला नॅशनल पार्लिमेंटान तांचे आसा. बांगलादेशान 350 पैकी 50 जागा ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो रिजर्व केल्ल्यो आसा. मुद्दमून इतल्या खातीर सांगता की भारत देश हो सगळ्यान व्हडले लोकशाहीचो देश अशें आमी म्हणटा. आयज आमी पळयता की लागीं 30 वर्साचो काळ परत उलटलो वुमन रिजर्वेशन बील इंट्रोड्यूस करपाक लोकसभेन आनी राज्यसभेन करपाक. आयज आमी ह्या सगळ्या विशयाचेर डिबेट करता. 1996 आमी पळयता की जेन्ना पंचायत रिजर्वेशन आयलें ताच्या उपरांत पंचायत रिजर्वेशन जाल्या उपरांत कितल्योश्योच महिला ज्यो आसा पळय न्ही त्यो पंचायत राजकारणान आयल्यो. हळू बदल घडून येता. हांव म्हणटा जशें आमचे निर्मलाताईन सांगलें की बदल जो आसा तो आमकां रोखडोच दिसचो ना तो हळू बदल दिसतलो. आयज जेन्ना आमी म्हणटा 5% वयल्यान आमी 14%चेर महिला पार्लिमेंटान पावलेली आसा तो बदल जो आसा हो खंयसर तरी बिकॉज दे वर एम्पावर्ड अँड हेन्स ती आपुणहून फुडें गेल्ली. तुम्ही म्हणटा की ओव्हरनाईट गजाली जातल्यो अशी अपेक्षा दवरप न्ही. आनी त्याच बरोबर म्हाका इतलें दिसता की एबल जर महिला आसा आनी ती एबल महिला आसा म्हणूनच तर 5% वयल्यान 14% महिला ज्यो आसा ह्यो पार्लिमेंटान आयज आमकां दिसून येता. कितल्योश्योच महिला ज्यो आसा ह्यो पंचायतीच्या राजकारणान सुद्दां म्हणटा तशें अनरिजर्व वॉर्डांच्यान सुद्दां ती जिखून आयिल्ली आसा. आयज कितलेशेच कडेन आमी पळयता लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन सुद्दां रिजर्वेशन ना पण तरी सुद्दां कितल्योश्योच एबल महिला हांगासर मुखार आयिल्ले आसा. आनी एक गजाल आसा की आमकां इतलें दिसता आनी हांव सदांच इतलें मानता की एबल जी महिला आसा जी केपेबल आसा न्ही ती मुखार वचची आनी तिणें राजकारणान मुखार सरचें. महिला सबलीकरणाचे फाटभुंयेचेर एक सांगता 2 वाटेन आमकां सबलीकरण हाडचें पडटलें. एक आर्थीक सबलीकरण जावचें पडटलें आनी त्याच बरोबर राजकीय सबलीकरणूय जावचें पडटलें. म्हाका फायनल हांव आसमा तुजे कडच्यान स्टार्ट करता. आज तुजी ह्या सरकारा कडेन अपेक्षा कितें? बिल पास जाला तुमी सगळे जाण वेलकम करतात. तुजें म्हणणें कितें? आत्तां लागू कर. म्हजें म्हणणें की हे बिल पेंडींग दवरनाका. इतली वर्स पेंडींग आशिल्ली तुमी आनी वेटिंग पिरियड दिनाका. इम्प्लिमेंट इट रायट नाव. वी वॉन्ट टू सी विमन इन द पार्लिमेंट. ओके बिनाबाई तुमचे मागणी कितें? आत्तां इम्प्लिमेंट कर. आय एग्री फुल्ली एग्री विथ आसमा
आनी म्हाकाय दिसता की हे जे पेंडींग दवरलेले आसा हेंचो मोटीव कितें आसा हांव न कळो पण इट एपियर्स दॅट 5 states आर गोईंग इन टू इलेक्शन अँड काँग्रेस वील कम बॅक इन विथ थंपींग ए मेजॉरिटी परत पार्लिमेंटाचें इलेक्शन आसा सो हे आमच्या समोर कॅरेट हे भाजप सरकारान दवरलेले आसा का कितें हो तुमकां प्रश्न पडटा हाचे कडेन. ओके. पण हे बिल इम्प्लिमेंट त्यांचे जर खरंच मनात असा तर इमिजिएटली आताच करा म्हणता तुम्ही. आताच करा. ओके दिलवला बाई आताच करात का तुमची आणि किती मागणी आहा? टेक्निकल जो इश्यू घेतलो आसत जाल्यार ते आतांच मान्य करप जावचें ना पूण खरें म्हणत जाल्यार जे डिसिजन तांणी आज घेतलां आनी आजकाल घेतलां ते 5 वर्सां पयलीं घेवं येताले जाल्यार तुम्ही म्हणटात की आज इम्प्लिमेंट करप शक्य जाता आशिल्लें. जाल्यार ते शक्य जातलें ओके ताणी तिघी जाण म्हणटात हाताने कित्याक कळाव करतात केले न्ही तुम्ही क्रेडिटूय घेता न्ही तुम्ही आता इम्प्लिमेंटूय करा म्हणटात. ऍब्सोल्युटली म्हाका खूप बरें दिसलें की पण एक लक्षात दवरा देर इज समथींग कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसिजर. कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसिजरान जर वचूंक ना जाल्यार परत हेच आसात पळय न्ही ते सगळे जाण परतून झगडी करपाक येतले की मागीर ते तर तुम्ही रिझर्वेशन घालूंक ना रिझर्वेशन घालूंक ना रिझर्वेशन घालूंक ना आणि एक लक्षात दवरा की इट हॅज बीन फ्रोझन your delimitation has been frozen up to 2027 so recent census जातलो I see a positive change in 2027 तुम्ही म्हणता आज ना फाल्या जातलेच. see this positive ताई अस्मत I am completely out of time. no we have completely out of time. Constitutionally जावपाक one thing very important for SC ST OBC व मुद्द्याचे the reservation within SC ST has to be also there for women. Constitution प्रमाणे तुम्ही follow करपाचा. The census madam why it was not first step Pramod into ji Madam, I'm completely out of Pramod time. ji No, I'm Asma completely Sayyedji is an out of advocate. time. She knows the No, law. Sushma, I'm completely She out knows of the time. 82nd Asma, She knows the Asma, I'm 82nd completely article. out of time. Why it has no clause with regard She to knows the 82nd article. The No, census has to happen before the I'm delimitation. completely out of time. हांव इतल्याचेर थांबता. ना ताई आनी म्हाका सामको सोंपलो वेळ. ना आज खरेंच मुगे वेळ सोंपलो. म्हाका दिसता तुमकां एक गजाल कळ्ळी आसतली की हांव जेन्ना दादल्यां बरोबर डिबेट करतालो हांव खूब सुखी आसता आशिल्लो. अशे तरेन आज ही डिबेट सोंपता पण हो विशय आज सोंपना. बाकीचे विशय आसात जशें हें बिल विधानसभेक येतलें तेन्ना परत अशेंच पॅनल घेवन घडये हेच पॅनल घेवन आमी परत तुमचे म्हऱ्या येतले आनी परत हाजेर चर्चा करतले. इतल्या म्हत्वाच्या बिलाची चर्चा एका डिबेटींतल्यान सोंपना हाची जाणीव आमकांय आसा. पण आज तुम्ही 4 जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयली. आसमाबाई, विनाताई, सुलक्षणा मॅडम, ताई थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. परत मेळया जेन्ना बिल विधानसभेत येतले तेन्ना. आनी म्हाका एक दिसता की आमच्याय प्रोग्रामा भितर आतां दीस वता तशें महिलांचो सहभाग वाडपाक जाय हाची पूर्ण जाणीव दवरून हांव हांगा थांबतां. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. नमस्कार. थँक्यू. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा. होय वखद घे हा. टायमार घे विसरशी घेता नाजाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं. अरे राव 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 हे घे. आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना. अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल बिल दी.
जाले अशें कशें? गोंय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमतें हे उदकाचें बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरीत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.